मार्कूचे शुभ वर्तमान। तो दोरयाचे दोडेर शिकोंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे भोंवती एकवटलो की तो दोरयांत आसलेल्या एका ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोरया वाटेन रावलो। तो तांकां सोबार वस्तू वेपारांनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोपूंक गेलो आनी वोपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते केले। दुसरे जबरशी माती नासलेले तसले खोडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन ते वेगीच किल्लोले, पूण वत येतोच करपोले आनी मूल ना जावन सुकले। दुसरे कांट्या मोदे पडले, कांटे वाडले आनी ताणें ताका फुगार केले आनी पीक जालें ना। आनी हेर बी बरे जमनीर पडले, ते किल्लोले आनी वाडले आनी ताका पीक जालें। एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100। आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें। आनी तो तांकां एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाता आसतल्यांनी वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूट वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सगळी शिकोण वेपारिणी। अशें कित्याक पोलेतना तांकां दिसचें न्हय आनी आयकता तांकां सजमोचें न्हय, नाजाल्यार ती आपलें जिवीत बदलीत आनी तांकां भोगसणे मेळत। मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकलोत, तर हेर सगल्यो वेपारी कश्यो जाणा जातल्यात? वोंपी वोंपता तें उतर, जी कोण उतर वोंपला ते वाटेर आसात तीं। तांणी हें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलेलें उतर काडटा। तेच परी खोडपी जमनीर वोंपलोली म्हणल्यार ही। उतर आयकतोच रोखडीच खुशालकायेन ते घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पालनांत देखून ती चड वगत थगोनात। उतराक लागून विघ्न वो धुमालो येना फुडें ती रोखडीच भावार्था थावन कोडसरून वेतात। आनी कांट्या मोदे वोपलोली तीं आसात, ती उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर वायट वंडोवण्यो भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना। आनी बरे जमनीर वोंपलेलीं आसात, ती उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात, एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100। देवाचें उतर।